नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायर सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परमळो हे कार्यक्रमाक आजी हांगा उपस्थित असचे भटकळची रूपा रमेश खारवे. तुमका स्वागत. हांगेल एक परिचय हांव हांगा करून दिता, तदनंतर आम्ही तांगेले उलोवचे सुरू करता. हांणी एक प्रिन्सिपल शालेय शिक्षण म्हळ्यार चेडवांक शिकोवचे, पुस्तक ज्ञान दिवचे इतले न्हय तर ते चेडवाचेर संस्कार, आत्मविश्वास निर्माण करची शक्ती. तर हांणी एक प्रेरणादायी कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका आमकां तांगेल्या उलयले नंतर तांगे बद्दल आनीक कळतले. तर हांव एक सांचो परिचय करून दिता. त्यांनी MSc B.Ed करून आता सतत 25 वर्ष जाले शैक्षणिक क्षेत्रांत कार्यरत असचे. तांगे निस्वार्थ सेवे निमित्त तांकां अनेक प्रशस्ती प्रदान जाल्या. प्रशस्ती मेळता म्हण भितर त्यांनी एक कसं की कष्ट केल्लो उरता, प्रयत्न केल्लो उरता, त्याच्यान ते मेळिल्लो उरता. तर तांगे बद्दल आनी इतलं कळक जाल्यार आमी तांगेल्या उलोवया. तुमकां अनेक पंत स्वागत. तर म्हगेलो पयले प्रश्न म्हळ्यार तुमगेल सानपणांतले खंयचे एक शिक्षका कडसान तुमकां प्रेरणा मेळ्ळो, तुम्ही ही वृत्ती घेतली की कसले? नमस्कार. म्हगेलें नांव रूपा रमेश खारवे म्हणून. हांव एक विद्याभारती स्कुलाची प्रिन्सिपल. मॅडमान फर्स्ट एक प्रश्न केल्ले की मागील जिवना भितर खंयच्या शिक्षकान मागील जिवनांत एक प्रेरणादायक केला म्हण. म्हाका प्रायमरीत म्हाका खंयच्या शिक्षकान प्रेरण केल्लें म्हाका तशें दिसना. जाल्यार सानपणांत मागील आम्मा आस पळय, तीच म्हाका व्हड प्रेरण. ती म्हाका अशी कर तशी कर म्हण काही सांगून दिली ना, बट ती कसं करता आशिल्लें तेचे हांव आत्तुरकी फॉलो करता आसा. तिचे मागील प्रेरण. जाल्यार हायस्कुलांत शिक्षिका म्हणटा पळय वय तशी जाल्या. जाल्यार हायस्कुलांत मागीर जिवनांत मस्त शिक्षकान म्हाका एक एक वाट दाखयला म्हण सांगचे येता. शेट्टी सर म्हण सांगला, मागीर पी सर आशिल्लो आनी आमगेल स्कुलाक न्यू इंग्लीश स्कूल मागीर स्कूल. ते सराल एक शिस्त आस पळय, ते आमी आत्ता बी फॉलो करता आसा. नंतर शिरूर सर म्हण सांगून, ते शिरूर सर म्हण आत्वी तो न्यू इंग्लीश स्कुलाचे हेडमास्टर जावन आसा. त्यांनी एक मॅथ्स आनी सायन्स शिकयले जेन म्हाका एक सायन्स घेवका म्हण सांगून मागेल्या जिवना भितर तेंगेले एक हेजेन म्हाका प्रेरण मेळ्ळें. अशी अनिता पंडित म्हण आसा, ती बी सोशल शिकयता आशिल्ली. जाल्यार ती एक कशी आमी कशी लोकां वाटी कशी रावपा ते हायस्कूल जेवणात मस्त शिक्षकान आमकां म्हणलें एक वाट दाखयला आसा. तर प्रायमरीत मागीर आम्मान सगळें म्हाका दुसरो कोणी तशी दिसता ना. नाही, आता तुम्ही म्हळें की तुमगे स्कुलान ते सर आता हेडमास्टर आसा तांगे कडसान प्रेरणा. मागीर तुम्ही ज्या शाळेन शिकले त्याची शाळेन तुम्ही आता काम करता सर? खंयच्या शाळेंत हांव शिकिल्लें पळय त्याच्यूच संस्थेचे एक अंगसंस्थे हे विद्याभारती भटकळ एज्युकेशन ट्रस्ट म्हण आमगेले भटकळा भितर बरें नांव केल्ले संस्थे. तेजे अंडर न्यू इंग्लीश स्कूल म्हणल्यार ते 90 इयर्स जाले आनी एक 9 वर्सान सेंटिनरी सेलिब्रेशन आसा. तेजे एक हांगा संस्थे विद्याभारती म्हण सांगून आमगेले. म्हणजे ते इंग्लिश मिडियम. हे इंग्लिश मिडियम, ते कन्नडा मिडियम. तर हे शिक्षण क्षेत्रांत तुमकां अनेक प्रशस्ती मेळ्ळा. ते पहिले प्रशस्ती खंयचे कात्रीक आनी केन्ना मेळिल्ली? 2005 इसवेक म्हाका फर्स्ट प्रशस्ती मेळ्ळें. हांव एक सांज स्कुलाक काम करता आशिल्लें टीचर जावन, शिक्षक जावन. पंक्च्युअल टीचर अवॉर्ड म्हळ्यार समयपालने शिक्षकीय अवॉर्ड म्हण सांगून तेच म्हाका आश्चर्य जालें. म्हळ्यार हांव एकू बी रजे केले ना आशिल्लें आनी ऑन टायम केन्नाच हांव टायमाकिंत पयलें मागीर खंयच्या कामाक बी टायमाकिंत पयलेंच हांव रावचें. तेच म्हणलें एक गमनिसून आस पळय म्हाका ते पंक्च्युअल टीचर अवॉर्ड म्हण दिलें. तेजे मागीर फर्स्ट अवॉर्ड. तेजे नंतर तेच्या स्कुलांत म्हाका दुसरे अवॉर्ड सोटी मेळ्ळे. 3 अवॉर्ड मेळ्ळे. बेस्ट टीचर अवॉर्ड बी दिले, मागीर एमिनियंट टीचर अवॉर्ड बी दिले. फर्स्ट मेळ्ळें म्हाका पंक्च्युअल टीचर अवॉर्ड. आनी म्हाका दिसता जिवनांत खंय मुखार येवकले पंक्च्युअलिटी इम्पॉर्टंट वय. ताज्या वयल्यान चेडू थोडें कसो तरी तुमगे कडसान शिकतले. तर एक स्वर्ण पदक दिवन प्रशस्ती मेळ्ळ्या, ते कसं कात्रीक आनी ते केन्ना?
त्याची स्कुलात हम्म. 2007 ने इसवीक म्हाका बेस्ट टीचर अवॉर्ड म्हणून त्यांनी स्वर्ण पदक दिवन पुरस्कार केले. ओ. ते म्हणाले ते स्कूल एक जो आस पळय एक व्हड स्कूल ते 2000 लोक चेडूं वता स्कुलात हम्म. स्ट्रेंथ आशिल्ले त्या टायमार तशें आशिल्ले ते नवनियाल सेंट्रल स्कूल म्हूण सांगून हम्म. थंगा चेडवां भितर केलो चेंजीस हांव हाडले तेंगे भितर बरें डिसिप्लीन हाडलें. मागीर हांव थंग जॉईन जाले नंतर निरंतर हांव कितले वर्स आसपा तितले वर्स 100% रिझल्ट हाडला. ओ. वय आनी कसलेंय काम म्हाका सांगता न्ही हांव म्हणलें खुशयेन करता आशिल्लें एकदम एकदम पॉझिटिव्ह चेंज हाडले म्हूण सांगचें म्हळ्यार सकारात्मक चेंजीस ते स्कुला भितर चेडवां भितर हाडले म्हूण सांगून म्हाका तेणी आनी हांव करचे कामाक हांव केन्ना खंयचें काम ना म्हण नाशिल्लें. हांव चेडवांक आतां बी सांगचें काम करचे विशय नासपण खंयचें काम ना म्हणचें ना. एक निर्णय घेवचे विशयन आमी समा निर्णय घेतना ना की हा की म्हूण सांगचें जाता. जाल्यार आमी काम करचे विशयन केन्ना खंयचें ना म्हणना ते कसलेंय जावं हांव म्हणलें करता आशिल्लें म्हाका जत्त की ना की हांव केन्ना लेखना घेयले नंतर हांव करता तें काम. ते खातीर म्हाका तेणी म्हणलेलें ते बेस्ट टीचर अवॉर्ड दिल्ले गोल्ड मेडल. ते JCI चेतन हाचे तुम्ही अध्यक्ष आशिल्ले ती संस्था कसन करता आणि त्याच्याबद्दल एक थोडी माहिती आमकां सांग. 2020 हे इसवीक हांव भटकळ चेतना म्हूण सांगून आमगेले एक लोम म्हळ्यार JCI म्हणजे JCI इंडिया म्हळ्यार हे JCI संस्थे कशी आसली म्हळ्यार हे एक नॉन प्रॉफिटेबल एक आंतरराष्ट्रीय संघटन. ते संघटन म्हणलें 100 जास्ती राष्ट्रात आतां कार्यनिर्वहण करता आसा. हे म्हणलें 40 भितरचे युवजनांक जे आसपणे तेंका एक सम नायकत्व गुण की तेंगे भितर आनी एक समाज बद्धते मागीर नैतीक मौल्य हे वट्टी तेंगे भितर हे करचे की हे एक संस्थे. ते म्हाका एक अवकाश मेळ्ळें 2020 मंगळूरू उत्तर कन्नडा आनी उडपी डिस्ट्रिक्ट हे तिनी डिस्ट्रिक्ट मेळून एक झोन जाता. आमगे लोट एक लोम भटकळ लोम एक उडपी लोम एक मंगळूर लोम अशी लोम एक एक तालुकाक एक लोम वरता 2 लोम वरता एक लोमाचे प्रेसिडेंट जावचे म्हाका एक अवकाश मेळ्ळें. ते मागील पिरियड कसलो टायम की म्हळ्यार ते कोविड टायम 2020 कोविड टायमाक हांव प्रेसिडेंट जाल्लें. त्या टायमार मस्त चॅलेंज आशिल्लें आमकां म्हळ्यार कसलें काम करचें म्हळ्यार सामाजीक काम बी करता शैक्षणिक काम बी करता मागीर हेल्थ हे आरोग्य विशयन बी आमी केलो अवेरनेस कार्यक्रम वटी करचे उरता. ते हांव तसले टायमार ते वटी करला आमी ब्लड कॅम्प केला मागीर हेल्थ कॅम्प केला सान रितीन ते वटी केला. मागीर शिक्षणाक त्या टायमार मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले न्ही शिक्षणाचे त्या टायमार आमी ऑनलायन क्लासेस आनी चेडवांक दुसरे अवेरनेस प्रोग्राम्स वटी केले. ते खातीर तेणी म्हाका ते साधनश्री म्हळ्यार कसले आमी साधने करता सान की ओडकी कसले सेव वॉटर म्हणचे एक प्रोग्राम केल्ले आनी महिळे दिनाचरणे ते फर्स्ट टाइम केले. आनी 5 महिळेक आमी सायलेंट वर्कर्स जो कोणी उरता पळय लेडी पोस्टमॅन उरता ते इलेक्ट्रिशियन्स उरता तेंकोटी कोणी करतीच ना तसल त्या टायमार आमी तेंकोटी गुर्तसून तेंका सन्मान वटी केल्ले आसा. त्या खातीर ते मागीर ते काम गुर्तसून त्यांनी एक साधनश्री म्हणून एक प्रशस्ती दिल्ले. त्यांचे काम कोणतरी एक अगदी निष्ठेन करत असा पण तांकां पब्लिसिटी मेळिल्ली ना तांकां तुम्ही हे JCI संस्थे आसपण बरें आसा मस्त म्हळ्यार आमकांच एक आमगेलेच एक स्वता आमी एक ग्रो जावचे एक अवकाश आमकां ते संस्थे JCI इंडिया म्हणून 1915 ते संस्थे एक थोडे बँड्स हे चेडूं उरता न्ही विथीन 40 इयर्स 40 वर्सां भितरचे त्यांनी स्टार्ट केले ते वट्टी कडेन ते कार्यनिर्वहण करता आसा. अच्छा स्वच्छ विद्यालय म्हणून तुमगे शाळेक तुमगे कारकिर्दीन तो एक प्रशस्ती मेळ्ळा तर ते कसं कत्री दिताची एवढी प्रतिवर्ष दितावे त्याची बद्दल एक सांगता. स्वच्छ विद्यालय म्हळ्यार ते एक विद्यालय म्हळ्यार कशें उरका स्वच्छता तर उरका वॉशरूम्स बरे उरका लेडीज वॉशरूम सेपरेट मागीर चेडवांक सेपरेट वॉशरूम उरका मागीर क्लिनलीनेस उदक बरें उरका स्वच्छ उदक उरका पिवचेक आनी क्लासरूम नीट उरका त्या वटी तेणी आमकां एक ते ऑनलायन ते आमी भरती करचे फॉर्म म्हळ्यार वय ते जिल्ला म्हळ्यार जिल्लेतन येता DC ऑफिस येता ते एक वेबसायट आसा
ते वट्टी स्कुलान ते फिलअप करता. ते फिलअप केले नंतर स्कुलाक ते इन्स्पेक्शनाक येतात तांगा लोक. आम्ही दिल्ले पोरं करेक्ट आस की ना की खाली अशी दिला पळोवचे येता तेणी. ते पळोवचे येता तेन्ना खुशी जाला आमगेल स्कूल पळोवन. तुमगेल निजे जावन तुमगे स्कूल मस्त स्वच्छ आसा म्हण सांगून DC ऑफिसाक आमकां पण आमकां पुरस्कार दिल्ले आसा. आणि ही स्वच्छता जी आसा ती चेडवांक जर सानपणान शिकयले वय किंवा तांची एक सवय जाला रे वय ते मस्त मुखार तेचे मेन स्वच्छ असल्यार मात्र आणि मुखारचे लोक करपचे बी हय, हांगा. ते भायले जगाक एकल्याला काही कंट्रोल करचं जायना. सो वय. शाळेंतल्यान हे स्टार्ट घेवचें जाता वय. ते म्हाका दिसता आणि योग्य. प्लास्टिकाच्या विशयन वय आमी आमगे स्कुलाक प्लास्टिक यूज करचे ना हे वटे माहिती दिता न्ही हम्म, ते वटे चेक करचे कायल तेणी पळोवचे. हम्म. ते देखून तेणी आमकां हांगा कारवार आतां ऑफिसाक आपोवन DC ऑफिसा आपोवन दिल्ले. प्रति वर्स आमी फिल्निया घालतात. आमकां 2021 की 2 आमकां ते प्रशस्ती मेळ्ळी. हम्म, हम्म, हम्म. आता परीक्षा पे चर्चा हे आम्ही आता न्यूजान बी मस्तपणे ऐकत वय, आहे. वय. परीक्षा पे चर्चा हे कार्यक्रमाबद्दल तुमका प्रधानमंत्री तर्फेन प्रशस्ती पत्र प्राप्त झाल्या ते कार्यक्रमाची एक थोडी आमकां माहिती दी. आपले आमगेले सन्मान्य आमगेले प्रायम मिनिस्टर जो आसा पळय मोदीजी तेंगेले एक विचारधारा पळयल्यार आमकां कितली खुशी जाता. हे वटी एक टीचर्स की पेरेंट्स की ते तेंगेल मना भितर राबता. आमगे चेडवान कसं करता एग्जाम स्ट्रेस रावतात चेडवाक आजकाल वय. जाल्यार प्रायम मिनिस्टर तिकून तेणी बी ते परीक्षा पे चर्चा म्हणजे कार्यक्रम करन म्हळ्यार ऑनलाईन कार्यक्रम म्हळ्यार लाईव्ह ते ऑनलायनार तेणे आमकां एक वेबसायट व्हरता ते आमकां पेटयतात वट्टी स्कुलाकू आणि वट्टी पेपरांनी वट्टी कडेन पेटयतात. ते फर्स्ट इयर जे केले तेन्ना आमी तेका रेस्पॉन्ड केले. आमी ते प्रश्न पेटयले. तेका म्हळ्यार आमी पेटयले प्रश्नेक तेणी आमगे प्रश्न सिलेक्ट जाले खातीर तेणी आमकां म्हणलें ते प्रशस्ती पत्र पेटयलें. एक चेडवाक एग्जाम कशें फेस करता आजकाल चेडवा खाली ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಜಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ವಜುನ್ कारण त्याचे एक्झामा बरेका ते स्ट्रेस उरता तेंका पण मार्क्सा मागशी पेरेंट्स बी मार्क्सा मागशी उरतात तेका तेंक मस्त स्ट्रेस जात न्ही त्या खातीर तेणी ते कशी कमी करता ते स्ट्रेस कसं करता जीवनात परीक्षा मस्त उरता हे पुस्तकात परीक्षे ते मस्त इम्पॉर्टंट नाही बट जाय ते म्हळ्यार तेंका स्ट्रेस घेवचे एक चेडवाक जायना आता तसं कॅपेबिलिटी ना ते वाडोवचे खातीर आमगे भितर एक प्रेरण दिवचे खातीर तेणी कार्यक्रम केले त्या कार्यक्रमाक आम्ही सांगेल प्रश्न सिलेक्ट जाल्ले त्याचे स्ट्रेस कमी करचे कसा करता आणि एक्झामच मुख्य की जीवना भितर तसल प्रश्न आम्ही हांव पेटयले ते सिलेक्ट जावन ते म्हाका एक लेटर आयले बाय पोस्ट ते म्हाका पळोवन म्हाका आश्चर्य जालें प्रधानमंत्रीले हस्ताक्षर आशिल्ले म्हळ्यार मस्त ग्रेट न्ही तेका मस्त खुशी जावन ते हांव आमगेले मॅनेजमेंट ग्रुपाक वटीक पेटयले असले हे आमकां आयला म्हणून ते फ्रेम करन ते स्कुलाक घालून दवरला नाही पण कसं त्यांनी त्याच्यावर कसं सोल्युशन सांगले की सोल्युशन त्यांनी प्रोग्रामात सांगलं न्ही आता ते अशी मस्त प्रश्न एक सोल्युशन सांगते बाई त्याची म्हणते त्यांनी पण जीवनात परीक्षे मस्त उरता हे काय हेजी बद्दल तुम्ही टेन्शन घेवचे ना हे अशी तुम कशी आता तुम एक्झाम दिता वचा पास फेल मात ते आमगे लाईफ डिसाइड करना पण अशी तेणे आमकां नाही कर का प्रयत्न पण त्यांची टेन्शन घेवचे ना आणि मुखार आनी लायफा भितर मस्त परीक्षा उरता ते फेस करचे आमी स्ट्रॉंग जावं म्हणून हे वटी आमी फेस करता तर 2025 तो गेली वर्सा अतिउत्तम प्राचार्य प्रशस्ती हे तुमकां मुंबईत मेळ्ळी आणि म्हाका दिसता त्या कार्यक्रमाक बरे एक नामवंत लोक आयले तर त्या कार्यक्रमाबद्दल त्या प्रशस्तीबद्दल थोडे आमकां सांग आमगे स्कुलाक आमी आस पळय मस्त आमने कार्यक्रम करता मागेले एक हे कसं की म्हळ्यार खाली शिक्षण मात्र मस्त इम्पॉर्टंट नाही तेजीकिंत नैतिक मौल्य आस पळय ते आमकां गोतुरका आमगेल संप्रदाय आमगेल संस्कार हे वटी आमी मुखार व्हरका म्हळ्यार चेडवांत मुखार वचका ते घरात आजकाल सांगचे मस्त कमी जाला आजकाल कसं झालं वेस्टर्न कल्चराक आमी इतले हे जावन गेला की म्हळ्यार आमगेल संप्रदाय आमकां याद उरना आता आम्ही केलं पोरापोटी करतात दीपावली की संक्रांती की असले गणेश चतुर्थी की आम्ही कसं करतात घरा भितर बरे रांदप करतात चेडवाक जेवण जेवचेले त्याची बदल काही सांगना
जास्ती लोक जशी करतात केलो लोक असं बऱ्याकन सांगतले ते आम्ही आमच्या स्कुलाक बट्टी कार्यक्रम करचे म्हळ्यार ते कसं कसं बात हे परब कसले येवचे हे कसले हे आम्ही करका हे आम्ही मुखार कशी व्हरका आणि नैतिक मौल्य आमगे जिवनात कसलं महत्व देता खाली शिक्षण मात्र आजकाल चणू कसं करता की म्हणारी शिक्षण घेऊन बरे बरे स्थानार असतात शिक्षण आहे तर कोणी मक्षिना आणि पेरेंट्स बी तशीच त्याची कधी त्यांनी कसल बी करचे रेडी उरतात पैसे खैतन रीण की कसल बी कन चणूक बरे शिक्षण देतात मागीर चणू कसं करतात शिक्षण घेऊन बरे स्थितीर वतात आन आम्हाला पळयना मागीर मागीर आन आम्हाला पाड कसले अनाथ आश्रम नाही आणि एक कसं झालं आम्ही आवय बापाय बी बेगीत चूक करता कितकी म्हणून मागीर कमी तांकां तू अभ्यास कर बाकी आम्ही पळोवन वयताचे अशें आमगेल कष्ट आम्ही चेडवाकडे सांगून घेना आम्ही तेंका आम्ही कष्ट पावले न्ही पुरो आमगेल चेडवान कष्ट पडोवचे नका पण सांगून आसपड तेंका कसा जोगा त्यांनी विचारचिंता पहिले हाडून दिवचे तेंगे लाईफ एकदम लक्झुरी कन घालता म्हणजे मागीर चेडवाक हांव बरें कान पळोवन फाल्याक आमगेर चेडवाक आमकां तेन्ना बरें कान पळयना नाही आणि तांकां ते दुःख किंवा हे सहन करची शक्ती ते मेळत जायना आता पहिले पाटीची लाणी व्हावून फिरतशील आम्ही स्कूल बॅग म्हणा आता अशी चित्र की ते त्यांनी रिक्षा टेम्पो देऊन बी ते पाटीची व्हावूनचे आपण लावयना किंवा वापयना त्यावरी नाही आणि ते सपोज एक माळ्यार आसा आमगेल क्लासरूम तेन त्या बी मग चेडवा खर्चे जायना हांव व्हरून दिता त्या पण तेंक होयचे दी तुम्ही म्हणचे त्या वटी गमनीसून आम्ही फेसबुकार आम्ही सोशल मिडियार आमगे लोटी प्रोग्राम्स ओटी असनी आम्ही ITO म्हळ्यार इंडियन टॅलेंट ऑलिम्पियाड एक्झाम्स कंडक्ट करता स्कुला भितर तेच तुकून तेंका आमगे लिंक आसा ते आम्ही सोशल मिडियार जो बी करता न्ही तेन पळयता ओटी पळयता खंयचे स्कुलाचे ऑलिम्पियाड एक्झाम कंडक्ट करता त्या स्कुलाची लिंक तेंगे लागीं उरता ते चुकून तेंका सोशल मिडियार आम्ही कसं काम करता ते तेंका कळता ते कळून त्यांनी आमकां एक लेटर पेटयले आणि अशी अशी तुम्ही सिलेक्ट जाला तुमगे स्कुला बरे बरे काम करता आसा मस्त व्हॅल्यू बेस्ड काम करता आसा म्हणून सांगून आमकां ते हे पेटयलें आमकां आणि आम्ही एप्लिकेशन काही घातिल्लें मागीर हांव म्हणलें तेंका हांव तेंगेर म्हाका फोन आयले मॅडम तुमकां आमी हे पेटयलें तुमी काही रेस्पॉन्ड केलें ना न्ही म्हणून तुमी येया आणि प्रशस्ती घेवन वचा म्हाका नमगोचें जालें म्हळ्यार किरण बेडी सायना नेहवाल हेंनी ओटी दी म्हाका तांकां प्रशस्ती वय तेन्ना मेन तेंगेले हातान दिवचे तांकां गेल्यार बी म्हाका एक म्हणी मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार त्यांनी आमगे एक स्वागत केलं रीती आस पळय आमकां एकदम एकदम आम्ही मस्त कारण की व्हड व्यक्तित्व आमगेले म्हणून तशें आमकां फील करायशिल्लें तेणी स्वागत केलं रीती आमकां दोन्ही हे कसले बॉडी गार्ड्स दिवन मागीर आमकां व्हड फुलाचे बॉके दिवन आमकां फोटोग्राफर व्हिडिओग्राफर आमगेले मागशी मुखार धांवन येवचे अभ्यास ना आमकां ते जीवट अभ्यास ना ते मस्त खुशी जाली म्हाका ते एक प्रशस्ती एक अनिरीक्षित प्रशस्ती म्हणचे आम्ही केन्ना प्रशस्ती खातीर काम केलं आणि मेळता म्हणून आम्ही स्वप्नात बी लेखिल्लें ना बट मेळता आसा त्याची खुशी म्हळ्यार आम्ही निष्ठेन काम करल्यार हांव चेडवाक सांगचे आम्ही निष्ठेन कसल करता पळय खंयचे फलापेक्षा नासतना खंडीत आमकां फल्ले आमकां गुर्तीच दितात इतलो तो पुरस्कार मेळिल्ले क्षण तुमकां नक्की आनंद दिताची आणि तुम्ही आता सांगले तुमगे तोंडा वयल्यान कळता ती खुशी मेळिल्ली जाल्यार हे पुरस्कार नाशी एक खंयचो एक अविस्मरणीय क्षण तुम्ही हांगा सांगू शकता की ताच्या निमतान तुमकां मस्त खुशी जाली मस्त अविस्मरणीय जिवना भितर मस्त आसा सान खुशी बी आजकाल कोणीच हे करनात कसले ते सान खुशी असल्यार बी गमनीच नात जाल्यार आमगे जिवन सान खुशीचे आमकां मस्त आता आमगेले कुटुंबा समेत राबचे क्षण आस पळय खंय एक कार्यक्रमाक की आता मागीर भाव भयण ओटी दूर दूर उरतात तेन्ना ओट्टी मेळची एक क्षणच आस पळय त्याचे आमकां एक अविस्मरणीय स्मरण जाता नंतर म्हाका आमगेली हे भटकळ एज्युकेशन ट्रस्टान म्हाका आपयलें पळय हांगा काम करचेक ते जॉब मेळ्ळें म्हाका एक अविस्मरणीय म्हळ्यार तेणी एक अवकाश दिना जाल्यार म्हाका इतले करचेक म्हाका अवकाश ना आशिल्ले म्हाका कसं करता पळय तें म्हाका करचेक मेळ्ळें चेडवा बद्दल ऍटलिस्ट एक 100 एक 10 चेडू बी बरे जाल्यार आमकां ते एक सॅटिस्फॅक्शन एक मनाक समाधान हा कसं की चेडू बरें जाता आसा हे आता हे कसले एक निरंतर साधना कर कलेगी ताच्या वर्षी तुमगेल परिश्रम जाऊ का
ते परिश्रमा भरशी घरचे लोकांना बी एक सपोर्ट जावका तो तुमकां कशें आसा? ना म्हाका म्हगेल आईल घर बी म्हाका तितले सपोर्ट मेळ्ळा वट्टी लोकांले. म्हगेल अम्मा म्हगेल पप्पा तेणें केन्ना ते कर नाका हें कर म्हूण सांगिल्लें तुका कसल मन आसा तें कर अशी म्हाका केन्ना तशी वचका अशी वचका म्हूण सांगिल्लें ना. तुमकां कसले इंट्रस्ट आसा तुमी मुखार वचा. तांकां खंयचें आमकां हें नाशिल्लें म्हळ्यार तशी करनाका. लग्न जाले नंतर म्हगेल बाबणान म्हाका मस्त सपोर्ट केला. आत्तर की हांव कसल बी आस पळय आमी हें म्हणटा तेंगेल सपोर्टूच करना. आतां एक वट्टी लोक सांगतात एक सक्सेसफुल व्यक्ती मागशी एक महिळेर रबता म्हण बट मागील सक्सेसा मागशी म्हगेले बाबणूच आसा. तेंगेल सपोर्टर अशें नाजाल्यार हांव कांय ना म्हळ्यार हांव तशी करका अशी करका म्हणून तेणी म्हाका सांगचें अशी कर तशी कर अशी मुखार वच. आतां एक भाशण दिवका म्हळ्यार तरीचें म्हाका तेणी सांगूं दितात अशें शिवलय म्हळ्यार तितलें म्हळ्यार अशी कोणाकू कोणच्या बाबणाची करतकी ना की गोत ना बट मागील सर्वयंत्र मागेलें सर्वयन म्हळ्यार आतां एक खंय वचका म्हण तर बी तेंगेल काम कितलें इम्पॉर्टंट उरल्यार बी ते सोडून मागील वर्षी येतात म्हाका सपोर्ट करतात. त्या खातीर असलोटी साथ दितात. सपोर्ट उरल्यार आमगेले साधना करच्याक शक्य जाता. तर आता तुम्ही एक शिक्षण क्षेत्रांत आसाची सो आतांच्या आमगेल्या युवजनांक एक बरो खंयचो संदेश तुमी दिया? हांव आमगेल युवजनांक सांगचे कसल की म्हळ्यार आतां शिक्षण तर वट्टी कडेन मेळटा आनी तुमकां शिक्षण तुमगेल आई बाप की अथवा तुमगेल कोणी बी आसात मस्त बरें शिक्षण दिता तुमकां तुमी शिक्षण करता म्हळ्यार जाल्यार आमकां आज हे स्थितीर येवचें कोण कारण कर जाल्लें आमगेल आई बाप की अथवा आमकां शिक्षण करचें स्कॉलरशीप दिल्लो की तेंकां आमी केन्ना तेंगेल स्मरण करका आनी आमगेच्यान कसो जाता तें आमी तेंकां दिवका. मुख्य जेवन आमगेल संप्रदाय आमगेले संस्कार आमगेल संस्कृती हे वटी आस पळय आमी युवजनांगच मुखार व्हरका. आतां युवजनांक कसो जाला की म्हळ्यार तेंकां आतां ड्रेसिंग स्टायल जेवो लोकांले एक चेडवाक नांव दवरचें बी जेवो ते एक अर्थ ना आशिल्ली उरता. ते आमगेल संप्रदायाक ज्यो आस पळय तेणें म्हणलें मुखार चलोवन व्हरका म्हणचें ते निमती आमगेल राष्ट्र निर्माण करचें तेंगेल वट्टी लोकांले एक कॉन्ट्रिब्युशन रबका. आतां विश्व कोंकणी बी स्कॉलरशीप दिता आसा चेडवां कोटीच्यो स्कॉलरशीप दिवन ते मुखार तेंगेल शिक्षणाक मस्त सहकार करता आसा. तर आमी कसो करता शिक्षण घेवन आमी बरें कामार वचून आमी तें इसरून वता आमकां आमगे आई बापान कसो करलें म्हूण बी आमकां इसरून वता आनी बाकी लोकांन बी आमकां खंयचे रितीन आमकां शिक्षणाक आमकां सहकार दिला म्हूण बी आमकां इसरून वता. तशें करचें ना तेंकां बी आमी हात जोडका तेंगेल भरशी तशें केल्यार आनी एक 4 लोकांक शिक्षणांत हें करचेक तेंकां बी एक धैर्य मेळटा आनी अथवा आमगेल निमती कोणाक बी आमी शिक्षणांत आमी सहकार करचे जायत हेजे निमित्त न्हय जाल्यार बी आमी कोणाक बी आमी शिक्षणाक हे आनी एक मगेल एक विनंती कसल की म्हळ्यार युवजनांक खंयच्या कारणाक तुमकां तुमगेल जिवनाक इतले मुखार येवचें कारण जाल्लें तुमगेल आई बापाक मात्र वृद्धाश्रमात पेटयचें ना तेंकां तेंकां केन्ना तुमी म्हळ्यार तेंकां तुमगे हृदयात दवरून तुमी तेंकां पुजिसिका म्हूण युवक आनी आतां तंत्रज्ञान आयला तंत्रज्ञान वटी तुमी बळसून घेया जाल्यार तेजी दास जावं नाकात. म्हळ्यार ते स्टेम एज्युकेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स की रोबोटिक्स की अथवा क्लाउड 9 की असले वटी बरें बरें तंत्रज्ञान आयला त्या वट्टी आमकां जाय आमगेले एक राष्ट्र निर्माणाक ते मस्त आवश्यक आसा जाल्यार तेजे दास जावचेक ना आमी म्हणून मागील एक युवजनांक एक कळकळीच विनंती. ते तुमगेले एक शिक्षण दिवचे हे तुमगे वृत्ती आणि मग दिसता ती आवड बी आसता तुमकां ते सोन आनी खंयचो तुमकां हव्यास आसलो? हव्यास तर वय आसा म्हाका रांदप करचें म्हळ्यार मस्त खुशी मग घर वटी चंद करून दवरचें म्हळ्यार क्लिनलीनेस एक स्वच्छ करून दवरचें. हांव घरांत फ्री टायम आसल्यार कांय एक रांदप करया खुशी जाता म्हाका त्या टायमार हांव मस्त पद हेवटी सांगचें आसा मस्त खुशी जाल्यार आनी घर वटी नीट आनी क्लीन दवरचें हें मागे हव्यास. मागीर केलो बुक्स वाचता हांव गुरुराज कर्जेकी हेंगेले वटी पुस्तक वाचता ते मस्त खुशी मेळटा म्हाका
आताच मग दोळ्याच प्रॉब्लेम जाला ते थोडे कष्ट जाता बट ते मस्त खुशी मेळटा आणि पद सांगची मस्त खुशी मेळता म्हाका भजन सांगता हे वाटे आमगेला बी आसा देवस्थानात वाटे गेल्यार भजन वाटे सांगतात आमकां खुशयेन हांव जेव्हा मागीर धू रमा म्हण आसा मागीर धू रमा रोशनी ती जेव्हा मागीर बाबून जेव्हा आमी वाटीच भजन बरें करता. आमगेले वृत्ती आम्ही करत उरतात त्याच्या भाषे एक कसले हव्यास उरल्यार ते तांतून माइंड फ्रेश जाता बाई मस्त मस्त मना खुशी मेळता. होय तर तुमगेले थोडे फोटोज हांगा आसाचे आमगेले की ते पळोवन खंयच्या संदर्भार म्हणून सांग. हे बेस्ट प्रिन्सिपल अवॉर्ड मेळ्ळे हा. तांणी वय किरण बेडी मॅडम आणि सायना नेहवाल मस्त खुशी क्षण आहे म्हळ्यार तांगे लोटीकडे वयचे म्हळ्यार आमकां होय आमी केन्ना लेखून रावनात बट तांगे लागीं एक प्रशस्ती घेवचे अवकाश मेळ्ळे तेन्ना मागे लाग उलयली बी आणि म्हाका ताका एक सल्यूट करचे अवकाश मेळ्ळे मागेले उलयले तुमी खंय तर नायला असले हांव भटकळता नायला हो भटकळता नायला म्हळ्यार भटकळ म्हणजे नाव तेंका गोत आसा खुशी जाली मस्त. हे आमगे स्कुलाक बेस्ट स्कूल अवॉर्ड फॉर प्रमोटिंग कल्चर ते खातीर हे प्रशस्ती मेळ्ळे. हे प्रशस्ती मेळचे कारण आमगेले ट्रस्टी मॅनेजर राजेश नायक म्हण सांगून आसा तेणी बी कारण तेंगेलेच मस्त हे देन आसा हे प्रशस्ती मेळचे. हे बेंगलोरात मेळ्ळे त्यांनी श्रीनिवासन सर म्हण सांगून त्यांनी IIT कंपनीचे फाउंडर आणि सायंटिस्ट बी आणि एक त्यांनी IAS ऑफिसर. हे 2012 उडपीत अज्जर कार्ड म्हण रेड क्रॉस संस्थेन आमगेले रक्तदानी कुटुंब म्हण सांगून आमकां प्रशस्ती सन्मान केल्ले. हांव त्या टायमार 25 पर्यंत रक्तदान केल्ले आसा आणि मागीर बाबणान बी मोर दॅन 25 किंवा जास्ती त्या खातीर आमकां तेणी आपयले. आमी एवरी इयर मागीर हजबंड आसा पळय रक्तदान शिबिरां करता आशिल्ले. रक्तदान शिबिरां करना आमी मणिपालाक आमी रक्त संदाय करचे. त्या टायमार आमी पयली तुकून आमी ते काम तेणीच चलोवन घेता आतां एक 7 वर्स जाले ते बंद करला. हे प्रति वर्ष आमगे स्कुलाक 100% रिझल्टाक आमकां सन्मान करता. हे पटी हांव कितले एक 8 वर्स तर कंटिन्युअसली हांव जॉईन जाल्या नंतर 100% रिझल्ट हाडयला स्कुलाक आणि क्वालिटी रिझल्ट. त्या खातीर आमकां हे आमगेले मीनुगारिकी सचिव आसनी तेन मंकाळ वैद्य सरान तांगा बिना वैद्य तांगेले स्कुलाक आपोवन आमकां वटी सन्मान केल्ले. हे तुमगेले स्कूल वे हे आमगेले स्कुलाच हॉल आणि म्हापशीन आता रिसेंटली गोवात पर्तगाळी मठा भितर हे जालें न्ही रामनाम जप आमी चेडू बी त्या दिवस हांगा बी आमी रामनाम जप दवरून घेतले. रामनाम जप रामरक्षा स्तोत्र हे वटी पठण चेडवान वटी केल्ले. त्याचे एक हेजे फोटो हे आणि आमकां एक अवकाश मेळ्ळे चेडवाक वटी आमी प्रवासाक आपोवन व्हरतात. हे पटी आमी कसं केलें की प्रवासाक वयचे बदलाक आमी पर्तगाळी मठाक वचया. थंय बी ते राम वय तांकां राममुर्ती पळोवचे भितर स्वामील आशिर्वाद बी मेळटा आणि आमकां एक अवकाश मेळ्ळे कसो की म्हणारे स्वामियाल येद्राक आमगेले वट्टी चेडवान भगवद्गीता पठण केलें. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ प्रत्येकान वट्टी लोकांन वट्टी जावन 13ನೇ अध्याय स्वामी चमकन वताना ते पठणे करचे आणि आमगेले चेडवाक वटी आशिर्वाद मेळ्ळे. ते मस्त खुशी जालें आमकां चेडवांक बी मस्त खुशी जालें. भारी असल एक असलुटी प्लेसार आमी आपोवन व्हरपा चेडवांक खाली खेळचेक फिरचेक नाही असल बी दाखयका तांकां कसं जाता ते एक खुशी क्षण आमी वटी लोक गेल्ले आमगेल संस्कृती एक वय मुखार वय व्हरच्या. वय साय हो कोणच हे आमगे स्कुलाचे वट्टी टीचर्स हे शिक्षक वृंद आमगेले हे महिळे दिनाचರಣೆ आस पळय आमी 5 लोक प्रति वर्ष महिळे दिनाचरणेक 5 महिलेक आमी सन्मान करतात आपोवन घेवन. आमगेले पेरेंट्स आमगे स्कुलाचे पालक उरता पळय तांगेले भितर कोण जर बरे आसल्यारी तांकां आमी आनी वटी क्षेत्राचे शैक्षणिक क्षेत्र आरोग्य क्षेत्र अशी डिफरंट वेगळे वेगळे क्षेत्र उरतात त्या वटी 5 लोकांक आमी सन्मान केल्ले
तेन्ना आमगेर रोटी शिक्षक वृंदा भशेन एक फोटो काडून घेतली. हा हा हे कसं की म्हणारे हं. हांव सांगता आमगे स्कुलाक म्हणारे खाली शिक्षण मात्र नाही वट्टी जाय आमकां. आमी अक्षराभ्यासातान आमी स्टार्ट करतात. आता ते LKG चेडूं येता न्ही ते सांप्रदायिक जावन अशीच एक काटाचाराक नाही सांप्रदायिक जावन आमी ते चेडवाक तेंगेले पेरेंट्स येवका त्यांनी सांप्रदायिक उडकी घालून येवका मागीर तेंगेले चेडवाक नक्षत्र राशी घेवन येवका हा ते शिकन भटाक एक 7-8 लोक भट येतात. ते एक ते देवाक एक तांक स्थापने करन शारदा स्थापने करन आमी अक्षराभ्यास म्हणून स्टार्ट करतात. हा ते एकदम तसल कोणी करना तशी. आता इवन देवस्थानाक गेल्यार बी मोठे लोक बस करून एक पंत हे करतात आमी एक एकलेक आपोवन तेगेले नक्षत्र राशी वाजून तांकां संकल्प करोसून मग कितले एक 40-50 चेडूं 50 वयर उरता 100 चेडूं उरता तांकां ते दिवस तांकां जेवण घालचें आमी म्हळ्यार तेणी जेवणा बद्दल आनी चिंतचें ना आनी बरे कार्यक्रम करतात आमी त्या टायमार आमी स्टार्ट फर्स्ट दिव लावन आनी ते दिवस कोणाक तर आपयचे बरे उलयतले आमगेले संस्कारा बद्दल सांगचे हद्दी एक 16 संस्कार आसा आमगेले तेजे बद्दल तांकां सांगचे आनी हे वटी आमी कसले जाय खाली शिक्षण दिवचे न्ही हे वटी जाय आमकां. ते एक संदर्भार हे फोटो काडिल्ले हे मागीर वटी केलो सान 7 वटी पळोवन कुंदापुरात दीपावली प्रयुक्त कबड्डी कार्यक्रम आशिल्ले त्या कार्यक्रमाक मोहन आळवा सर बी आयिल्ले गेस्ट जावन तशी म्हाका एक सन्मान आशिल्लो तांकां आमगे समाजा निमती सरा मुखांतर म्हाका सन्मान करयशिल्ले विद्याभारती विद्यावृक्ष हे आमगे स्कुलाचे हे आमगे स्कुलाचे कसं कार्यक्रम आमी करतात आज स्कूल म्हणल्यार साधारण वटी लोक शिक्षण दितात जाल्यार आमगेले तशें न्ही तबला क्लास आसा संगीता क्लास आसा मागीर भगवद्गीता पठणा क्लास आसा योगा मागीर हे कसले कराटे अबॅकस वैदिक मॅथ्स क्लास आसा नंतर चेस हे वट्टीच कार्यक्रम आमगे स्कुलाक आसा म्हळ्यार ताका ते कोणाक खंयचिंत वचका ते वयचे अडनात त्यांच्या जी आवड आसा वय वचकाच मतलब खंयचे तरी घेवका म्हळ्यार खाली शिक्षण मात्र नाही आमगेले दुसरे इंटरेस्ट बी आमी हे करपाक आनी आमी कसं कार्यक्रम करतात स्कुलाचे ते कार्यक्रमाचे एक विद्यावृक्ष म्हणून सांगून एक कर्ण आमी भायर घातला स्कुलाचे हे कोट्टीच आमगेले मॅनेजमेंटाले मस्त सहकार आसा भटले एज्युकेशन ट्रस्ट म्हळ्यार सामान्य नाही तेंगेले एक विजन आसा पळय ते मस्त बरें आसा आनी तेणे आमी कोट्टी सपोर्ट करतात कोट्टी म्हळ्यार कोट्टी आमी कसले बरें करता म्हळ्यार केन्ना नाका म्हणनात तेणी पयशे बी पळयनात तुम कार्यक्रम करा बरेंकन करा कोट्टी तेजे निमती आमगेले चेडवाक आमगेले भुरग्यांक बरें जावका आसले तेंगेले एक सपोर्ट ना अशी आमी इतली मुखार येवचें साध्य ना हे स्कुलाक जॉईन जाले नंतरच म्हाका केलो एक म्हाका कसा जाय पळय ते करचे काम म्हाका मेळ्ळें आनी त्या निमती हे प्रशस्ती हे वटीचे तेजे निमती मेळ्ळें ताका हे संदर्भार हांव तांकां मस्त धन्यवाद सांगच्याक हांव इश्ट पडवता म्हळ्यार तेंगेले एक सहकार ना जाल्यार आमी इतले मुखार येवचेक जायना आनी तेंगेले एक विजन जो आसा पळय ते सांगचेक म्हळ्यार जायना तितले बरें आसा आमगेले मॅनेजमेंट मस्त बरें आसा भटकल एज्युकेशन ट्रस्ट म्हण सांगून डॉक्टर सुरेश नायक तेजे प्रेसिडेंट मागीर आमगेले रवींद्र कोल्हे सर म्हण आसा मॅनेजिंग ट्रस्टी आसा तेणी मागीर ट्रस्टी मॅनेजर राजेश नायक सर आसा हे न्हू एकदम स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट मागीर शानबाग सर आसा सुरेंद्र शानबाग सर आसा आनी आमगेले आनी एक ट्रस्टी प्रदीप पै सर तेंगेले विजन आसा पळय ते नेक्स्ट लेवलाक आसा तुमगेले इतले वेळ शिक्षणा बद्दल चेडवा बद्दल आमगे संस्कृती बद्दल आयकून खुशी जाली तुमगेले कार्य अशी बरे रितीन मुखार चलो तुमकां एक सदिच्छा व्यक्त करनो आमी आज हांगा राबताची आत्ता वरकेच आमगेले हो कार्यक्रम बरेकन पळयले बद्दल आमगेले वीक्षकांक अनेक धन्यवाद तुमकां सुद्धा धन्यवाद तुमकां बी मस्त धन्यवाद.